जुलय 20 आनीक 6 म्हयन्यां भितर किंवा 9 म्हयन्यां भितर तुमकां ह्यो रोरो फेरीज आमी दिवपाचे जे केल्ले आसा. इंडिपेंडंट आमचे कडेन ऑथॉरिटी ना, आमचे कडेन टेंडर काडपाची कॅपॅसिटी ना किंवा आमचे कडेन इंजिनियर्स ना. स्वतंत्र अंमलबजावणी एजन्सी नाशिल्ल्यान कामां पेंडिंग उरता. फाटल्या 10 वर्सां सावन PWDक दिल्ल्या कामांचो रिजल्ट मेळूंक ना अशें मंत्री सांगता. हांवें डिपार्टमेंटा हातान घेतल्या उपरांत यू विल सी लॉट ऑफ चेंजीस. आमकां प्रॉब्लम येता, आमचे एग्जिक्युशन एजन्सी आमचे लागीं ना. आमकां PWD कडेन दिवचें पडटा, आमकां GSIDC कडेन दिवचें पडटा. PWD कडेन दिल्लीं कामां आमकां गेलीं 10 वर्सां केन्ना ताचो रिजल्ट मेळना. 2 रोरो फेरी घालपाक फेरयेचें डिस्टन्स जवळ जवळ 21 मिटर आनी ताका 30 मिटराचो गॅप आसता. 30 मिटर हें जाय पडटा लेंथ टोटल. ह्याय सायडीन जर 30 मिटर जालें आनी त्याय सायडीन जर 30 मिटर जालें जाल्यार ऑलमोस्ट 60 मिटर जाता. तेन्ना मातशें बार्जी वचपाक आनी हेका लागून आमकां प्रॉब्लेम जाता. पण आमी मिनिस्टरा कडेन बसून थोडोसो विचार करून आमी खंयच्याय परिस्थितीन आमकां हांगा फेरी रोरो घालपाक लागून आमी प्रयत्न चालू आहा. इवन त्याय सायडीन शापेच्यानूय आमकां आमी हें सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता. आमकां खंयच्या भाशेन खंयच्या रुटान आमकां कितें जाय हेजेर आमी सातत्याने लक्ष घालीत आसा. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.